ती डास्टबिनां घेवन हे कामगार जे आहा ते ओडीत घेवन वयताले डास्टबिनां घेवन आनी तांकां खूब त्रास जाताले. म्हणून आमी एक आयडिया दिली की आमी अंडर CSR ह्यो ज्यो EV ज्यो रिक्षा आहा ह्यो ल्हान आसल्या कारणान लोकांच्या दारान वचून गार्बेज कलेक्ट करपाची. म्हणून आयज पर्यंत आमी 6 गाडयो आहा त्यो आमी हे केल्यो घेतले आमी. तितून ज्यो 5 आमकां ऑलरेडी डिलिवर्ड जाली. एक आहा ती रेजिस्ट्रेशना खातीर उरल्या ती 2 दिसांक ती सगळी गाडी येतली. आनी ही जी गाडी आहा EV गाडी ही ओवरनायट चार्ज करून पंचायती ही सकाळ फुडें लोकांच्या डोर टू डोर लोकांच्या घरा वयतली आनी कलेक्ट करतली. हांव आमच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी जी गार्बेज आहा वेट ऑर ड्राय गार्बेज आहा ती तेंच्यांनी सांबाळून ह्या रिक्षा कडेन दिवची. म्हणून आमच्या गार्बेज जे आमचे कॉन्ट्रेक्टर तेंचे कडेन दिवची आनी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जो कोयर आहा जे गार्बेज आहा ती आमचे जे व्हाळ आहा जे नल्ल आहा तितून मातशें उडोवं नाकात. म्हणून कित्याक आतां पावसाचो सिजन चालू जातलो आनी हे जे पळय तुमी नाल्ल आमी उडयतात ते गार्बेज ती सगळी वयतली आमच्या दर्याक वचून लागता मेल्ट वचून आनी डंप जाता भितर आनी लास्टाक ती सगळी आमच्या बिचेर येवन पडटात. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी आमकां सहकार करात आनी ही गार्बेज तुमी एक दीस येवन आमकां फोन मारात, मेंबरांक फोन मारात, तुमचे कन्सर्न मेंबर आहा तांकां फोन मारात. जर तुमच्या दारान पावना जाल्यार गार्बेजवालो येना जाल्यार आनी प्लीज तुमी एक धोडो घालून दियात सगळ्या गोंयच्या लोकांक की आमी आहा ती गार्बेज आहा ती भायर उडयना आमच्या घरा भायर आनी जी आमी आहा ती पंचायती कडून ती ट्रिटमेंट करता. देव बरें. आतां गार्बेज हेका लागून आमी प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें हाडल्या. हांव मेन म्हणटा ते कोणी आमकां हें हाडपाक रिक्षा हाडपाक पळय कोणी डोनेशन केला आनी सगळे मेंबरांनी जे आमकां सहकार केला तांकां हांव देव बरें करूं. लोकां कडेन एकूच विनंती आहा, रिक्वेस्ट आहा की गार्बेज खंय भायर उडोवची न्ही आनी ती एकठांय करून दवरची. आमी आमचें टार्गेट अशें आसा की 11 वाड्यांनी 11 ही रिक्षा हाडपाच्यो. 11 वाड्यांनी प्रत्येक वाड्यार एक रिक्षा भितर व्हरून सगळें कचरो एकठांय करपाचो आनी जो आमचो गांव जुना कांयचो विलेज एक मॉडल विलेज तेजी आमी गार्बेज करूंक सोदता. म्हणजे गार्बेज क्लीन त्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें आमी लोकां कडेन मागता.